ऑर्गॅनिक खावपाची आमकां संवय आशिल्ली, आयज ताका मंत्र करचो पडटा। आयज सरकाराक ऑर्गॅनिक शेती म्हणजे भायल्या फर्टिलायझराचेर उपयोगाक रावनासतना आपले हांगा दारान कितें तरी पिकया हो एक संकल्प करपाक लागचो पडटा। आनी खरें म्हणल्यार थंयच आमी खंय तरी शेणिल्ले आसा, पण ती शेणिल्ली वाट परत एकदा जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न करतना रमेश तवडकरान केल्लो हो संकल्प रानभाजी महोत्सव हो रानभाजीतलो हो रानभाजी पुरतो मर्यादित न उरता, तो किचन गार्डना कडेन पर्यंत पावपाक जाय हो संकल्प आमी फुडें घेवन वचपाक जाय। आमी शहरांतल्या लोकांक हे आमच्या भुरग्यांकय खबर ना, स्कुलाच्या भुरग्यांक खबर ना, आनी म्हाका दिसता आमकां जाणट्यांकय खबर ना जे शहरांनी आसा हे रानभाजयेचो फायदो। आनी खरें म्हणटा ते आमकां खबर आसा की रानभाजी म्हणटा ती आमची संपत्ती आनी आरोग्याक कितलो हो फायदेशीर जाता ते आमकां आता कळून येतले हळूहळू करून जेन्ना असे प्रोग्राम जाता। सक्सेस जर असं तर म्हाका एकट्याक लागून न्ही ते तुमचे सगळ्यांचे आज मडगांवकार इतल्या मोठ्या संख्येन आयिल्ले आसा म्हणून शक्य जाता। ताजे फाटले एकच भाव आसा की गांवांतली ग्रामीण संस्कृती आसा सगळ्या प्रकारची लोककला खाती संस्कृती हे सगळे विशय आसा न्ही ते लोकां समोर कशा प्रेझेंट करतले, कितें आसा श्रीमंती ती गांवांतली श्रीमंती आसा न्ही ती लोकां समोर मांडप इतल्या दृश्टिकोनांतल्यान पहिले आमी सुरवातेक असोच इल्लोसोच कन्सेप्ट विचार केलो आनी त्या कन्सेप्टांतून आमकां आज तो आकार घेत गेलो आनी सांगपाक म्हाका दिसता हाजो फाटले हेतू हो आसा की रानभाजयेचे जास्तीत जास्त ताका प्रसिद्धी जावप। कारण आमकां खबर आसा की आमी आतां सिटी एरियेक हो मुद्दाम आयोजीत केला की लोकांक अवेरनेस येवपाक, तातूंत आमी स्कूल भुरग्यांक बी पार्टिसिपेट केला जेणे करून तांकां अवेरनेस येतले की ह्यो भाजी कसल्यो आनी ह्यो ताचो उपयोग कितें आनी ह्यो जिवनाक तांचो उपयोग कसो पावपाक जाय हेची सखोल अशी आमी माहिती ह्या कार्यक्रमांतल्यान करता।